नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. हालीसरा एक नवी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाल्या आणि ती म्हणजे पंचायत इलेक्शना विशीं. ऑल गोवा कन्नडा महासंघान म्हटलें की आमी इलेक्शन लडयता आनी ताचे उपरांत फर्स्ट आनी एक्सपेक्टेड रिएक्शन आशिल्लें तें म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा की तुमी पयलीं केन्नाच आमच्या हांगा नाशिल्ले, गोंयच्या खंयच्याच विशयान तुमी आमच्या बरोबर साथ दिवना आनी सडनली इलेक्शन लागीं पावतकर खंयच्यान तुमी वयर सरले. तुमकां हक्क आसा काय ना हे सगळो विशय सद्या उलोवपाक खातीर आमचे बरोबर आसा मनोज परब, रेव्होल्युशनरी गोवनाचे चीफ. येवकार तुमकां. पयलीं म्हणजे फर्स्ट टायम आमी मेळटा आफ्टर इलेक्शन, सो कॉंग्रेच्युलेशन्स, तुमी फायनली एक आमदार व्हेलो. थँक्यू. सो आनी दुसरे ताजेर येवचे पयलीं एक एसेंब्ली इलेक्शनाचेर आरोप येता की तुमी BJPक जिखून हाडली म्हणून. आरोप हेच्याय पयलीं येताले, आतां येता, ह्याय फुडें येतले. डजंट मॅटर लोक कितें म्हणटा, थोडे लोक कितें म्हणटा, थोडे ऑपोजिशन कितें म्हणटा, पूण आमचें जें कितें काम आसा तें लोकांक खबर आसा. म्हणूनच 92,000 प्लस लोकांनी आमकां ₹1 घेवच्या आदीं मत मारलेलें आसा. आनी आतां जे लोकांनी आमकां मत मारूंक ना, जे RG वांगडा आसले पूण मत मारतना खंय तरी ते हारले, खंय तरी दुसऱ्या वाटेन गेले, कित्याक तांकां ते पोटेन्शियल दिसोंक नासलो की RG इलेक्ट्रोल हितून जिखतली काय ना, नाजाल्यार तितली ती केपेबल आसा काय ना. ते लोक येवन आमकां सांगता की ह्या फुडें आमी RGक मत मारतले. सो RGची जे 10% वोट बँक आसा ती ऑलरेडी 15 क्रॉस जाल्ली आसा एट दीस मुमेंट. आनी जशें आमी काम करतले तेन्ना लोकांकूय कळटलें की RG ही एक फक्त बारीक 1 सिटां ना 2 सिटां हाडपी पॉलिटिकल पार्टी न्हू. RG हे गोंयकारांचें अस्तित्व राखपी, गोंय राखपी एकमेव पार्टी आसा. ही एकमेव ओन्ली ऑप्शन आसा आनी हेच ऑप्शन आमकां गोंयकारांक साल्वार करपाक शकता. हे लोकांच्या तकलेन वयतले आनी लोक आमच्या वांगडा. 2027 मागीर तूं आतां आपूण CM ह्यो गजाली परत उलोवपाक शकता. हांव CM अशे गजाली न्हू. आतां ह्या 5 वर्सांक कोण भुरगो खंयच्या लेवलाचेर पावतलो म्हाका खबर ना. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो विरेश आसा, तो वेल परफॉर्मिंग आसा. फाल्यां खंयचोय भुरगो जर तो कॅपेबिलिटी दाखयता, जर तो आपणाक स्वताक पॉलिश करता, तेजी लिडरशीप स्कील जर पॉलिश करता, जाल्यार तो पासून CM कॅन्डिडेट जावपाक शकता. इट इज नॉट की मनोज परब ना जाल्यार विरेश बोरकरूच जावपाक जाय, कोणूय भुरगो जावपाक, कोणूय भुरगें जावपाक शकता. येस. ओके, बॅक टू पंचायत इलेक्शन. तुमचें ऑब्जेक्शन कित्याक? तांकां तर हक्क आसा हांगा कॉन्टेस्ट करपा खातीर पंचायत इलेक्शन. कन्नडिकांक ते तांची तर हांगा वोटींग कार्डाय बी जाल्ली आसा. सो तुमी कित्याक ऑब्जेक्ट करता? ऑब्जेक्ट करता तेजें रिजन इतलेंच आसा की आयज पर्यंत जेन्ना आमी हो मायग्रंटांचो विशय घेतालो तेन्ना आमकां लोक म्हणटाले की हांगा कामां करपाक लोक नाका काय म्हणून. आमी जेन्ना म्हणटाले घाटी कित्याक गोंयान आमकां कित्याक हें करता, जाल्यार ते म्हणटाले घाटी गोंयान काम करपाक नाका काय म्हणून. आयज काम करपाचें सोडून ते आमचे रिप्रेझेंटेटीव जावपाक सोदता. हे फर्स्ट. जे पयलीं पत्रे आनी प्लास्टीक व्हरपाक येताले आमच्या गांवांत, आयज ते आमकां पत्रे आनी प्लास्टीक घेवपाक लायतात. ही गजाल इतली सिरियस आसा की पयलीं तेंच्यांनी आपले वोट बँक सगळे क्रिएट केले, आपले पॉकेट्स क्रिएट केले विथ द हेल्प ऑफ MLAs, पॉलिटिकल पार्टीज, पंच सरपंच सगळ्यांक घेवन पॉकेट्स क्रिएट केले. आनी आमी सदांच म्हणटा गोंय आनी गोंयकार हांकां सोंपोवपाचें जें षडयंत्र आसा, कॉन्स्पिरसी आसा, दॅट्स अ सिस्टमॅटीक वन. इट इज नॉट हॅफर्जडली जावंक ना ती, नाल्यार एका रातीन जावंक ना ती. सिस्टमॅटीक प्लॅन जाता आनी होच तो प्लॅन आतां भायर येता. आमकां फूल गॅरंटी आसली की हे एक ना एक दीस इलेक्शनाक आपले पॅनल घालतले, पूण इंडियन आनी ह्या फुडें घालतले. भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तांकां हक्क दिता इलेक्ट म्हणजे खंय हें जावपाचो. सो तातूंत मनोज परब कसो ताका ऑब्जेक्शन? सगळ्याक सगळी कडेन हक्क आसा. दॅट डजंट मीन की आमी जर गोंयकार जर वचून बेळगांव गेले, कर्नाटका गेले जाल्यार हे कर्नाटका हे जे स्वता कन्नडिगा म्हणटा कन्नडिगा आमकां एंटरटेन करतले. आयज आमी बेळगांवच्या मार्केटान जर एक गाडी पासून नो पार्किंगेन लायली, नाल्यार 5 मिनटां सामान हाडटा रे, गाडी लायता म्हणून सांगत जाल्यार तो गाडी धांवडटा, आमकां गाडयो मारता. आनी आयज आमी तेच इंडियन म्हणून आमी तांकां हांगा घेतले, कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली केले. आनी आयज आमचेच सो कॉल्ड थोडे इंटेलेक्च्युअल आमकां नेना सांगता कॉन्स्टिट्युशनाची. आयज आमकां सांगता की तांकां कॉन्स्टिट्युशनान हें दिलां तें दिलां, पूण आयज ते कॉन्स्टिट्युशनान जे जाग्यार ते पॉकेट्स केला, ते पॉकेट्स लिगल आसा काय इल्लिगल आहा हे चॅक करपाची गरज. तांकां समज वोटींग रायट्स आसा जाल्यार लिगल आसा. वोटींग रायट्स जर आसा तांकां, वोटींग रायट हा सगळ्याक लिगल आसा, आमी लिगलिटीचेर उलयना. पूण हांगा प्रश्न आसा गोंयच्या आयडेंटिटीचो. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की आयज तेंच्यांनी जी पॉकेट्स केला, थंय पयलीं ड्युअल वोटींग कार्ड्स आसा,
तो इलिगल वोटिंग कार्ड आसा, थंयसर घरांत घर नंबर नासलेल्यांक वोटिंग कार्डां दिल्या. आमी जेन्ना इलेक्शन कार्ड कॅन्सलेशन आमचे मतदार कॅम्पेन केली तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट आमी पयल्या एका 25,000 उडयली, मागीर ऑलमोस्ट 25-30,000 आमी इलेक्शन कार्डां उडयली. जाल्यार ही इलेक्शन कार्डां कशी पडली? ती इल्लिगल हा म्हणून पडली, इल्लिगल हा म्हणून कॅन्सल जाली. एकदा एका न्यूजपेपराचेर रिपोर्ट पासून येयल्लो की जुवारी नगराचेर ऑलमोस्ट 50% वोटिंग कार्डां इंडिव्हिज्युअल आसा. आयज जुवारी नगर आयज आमचो तेंच्यांनी फूल कॉन्कर केल्लो आसा. जे सांकवाळचे गजाली सांगता तो सांकवाळे तेंच्यांनी कॉन्कर केल्ले आसा, ते सुद्दां इल्लिगली आमच्या कमदात जाग्यांचेर कब्जा केला, प्रायव्हेट लँडाचेर कब्जा केला, इल्लिगल वोटिंग कार्डां केल्या. आनी आयज हे लोक हांगा कंटेस्ट करपाक सोदता. सो तेंची जी बेज आसा पळय इलेक्शन कंटेस्ट करपाची, पयलीं म्हणल्यार तीच इल्लिगल प्लॅटफॉर्माचेर नाजाल्यार इल्लिगल बेजाचेर ती उबी आसा. ड्युएल कार्डा बद्दल तूं उलयता पळय ते जावंक शकना, कारण आतां आमी आधार कार्डाचेर सगळे अजून ते जावंक ना. काल हांव इंटरव्यू पळयतालो की तो परतो सांगतालो आधार कार्ड अजून लिंक जावंक ना, फक्त तो प्रपोजल आसा. सो अजून पर्यंत इल्लिगल ड्युअल वोटिंग कार्ड एक्झिस्ट करता. जो पर्यंत ते लिंकेज जायना, जो पर्यंत ते फायनल जायना, तो पर्यंत ही इल्लिगल वोटिंग कार्डां आसतली आनी अजूनय आसा. सो तेचें क्लॅरिफिकेशन हांव सांगपाक सोदता. काल तो इंटरव्यून म्हणटालो की आधार कार्ड जाला म्हणून, जाल्यार ताका सांगपाक सोदता की तेणी अपडेट जावपाची गरज आसा. आधार कार्ड अजून अपडेट नाजाल्यार लिंक म्हणटा ते सो जाल्लें. दोन कडेन कार्ड आसा तांचे दोन कडेन आसात, इल्लिगल आसात. सेकंडली तेंच्यांनी जी कार्डां तांकां दिल्यात आमच्या सरकारान, आमच्या इलेक्शन कमिशनान तांकां जी कार्डां दिल्या विथ द हेल्प ऑफ दीस BLO, जे BLO आयज स्वताक विकतात. थोडे जाण सिन्सियर आसात, पूण खुबश्या जाणांनी तांकां इल्लिगल कार्डां करून दिल्या. ती इल्लिगल कार्डां तांकां विदावट हावस नंबर दिला, तेंची ड्युअल वोटिंग कार्डां चॅक करिनासतना दिला. फक्त तेंचे सेल्फ एफिडेविट घेवन की आपले आनी इंडियन खंयसरूच कार्ड ना, हे सेल्फ एफिडेविट घेवन सेल्फ डिक्लेरेशन घेवन तांकां तेंच्यांनी कार्डां दिल्ली आसा. जेचेर आमी ऑब्जेक्शन लास्ट टायम रेज केल्लें, ह्याय फुडें करतले. आनी ह्याय फुडें जी इलेक्शन तेंच्यांनी कार्डां, ज्या इलेक्शन कार्डांच्या कुस्ताचेर ते आयज तपासतात करता इलेक्शनाक रावपाचे, ते कॅन्सलेशन करपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्स करतले. सो ऑब्जेक्शन फक्त कन्नडिगाचेर आसा काय कोणी केरलाचो कोणूय खंयचोय कन्नडिगा एक जाला, कन्नडिगाक हेंका जाला गोंय आपल्या बापायचो फात कसो दिसता, हेंका दिसता आपूण गोंयकार आनी आमी भायले कशे. आयज खंयच्याय मार्केटान गेल्यार कन्नडिगांची दादागिरी चलता, खंयच्याय कंपनीन गेल्यार कन्नडिगांची दादागिरी चलता, रस्त्याचेर हेंची दादागिरी चलता. सो हे कन्नडिगांक हेंका सांगपाक सोदता, हांव एक मेसेज दिवपाक सोदता, गोंय हे तुमच्या बापायचो फात न्हू. हे गोंय आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून मुक्त केला, हो आमच्या बापायचो फात आनी आमी तो राखतले. तुमी भितर ढवळाढवळ करूं नाका. तुमी आमच्या सणांनी येयले, तुमी तुमचे दुर्गा पुजा थंयसर लावपाक लागले, तुमी तुजे चवथ लावपाक लागले. फक्त पॉलिटिकल मायलेजीक लागून तुमी तिसरे दीस थंय गणपती पासून पायलो परवरी. तुमी म्हणजे आमच्या रिलीजन फेस्टिवला पासून तुमी सगळ्या गजालींचेर, आमच्या लायव्हलीहुडाचेर, आमच्या इंटरनल पिसाचेर, आमच्या जॉबांचेर, आमच्या जमनीचेर, आमच्या वोटींग रायट्साचेर आनी आतां तुमी आमच्या सिस्टमाचेर हात घालपाक सोदता. सो हें खंय तरी आडोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्स करता, ह्याय फुडें करतले. कितलेय लोक आमकां गजाली सांगो. आनी तुमकां एक सांगपाक सोदता, इतलेच आमी भायले करताले, घाटी म्हणू नाका, हें म्हणू नाका, सगळें आमी मान्य केल्लें. पूण आतां तुमी तुमची लायकी दाखोवन दिल्यात आनी तुमकां गोंयकारांक घाटी म्हणपाक तुमी आतां परते एकदां मजबूर केला. सो रेव्होल्युशनरी गोन्स ह्या फुडें घाटी हो वर्ड नेटान यूज करतले, कित्याक तुमचे घाटीपण तुम्ही दाखयल्ले आसा. सो ते घाटीपण कशे जाग्यार हाडपाचें काम हे रेव्होल्युशनरी गोन्स करता. घाटी म्हणटले म्हणटलेच मदीं बंद केल्ले बंद केल्ले, कित्याक आमकां दिसलेलें की हे खंय ना खंय तरी सुदारतले, ना जाल्यार जे लोक आमकां सांगता ते आमच्या वांगडा रावतले म्हणून हे म्हणू नाका, ते म्हणू नाका. पूण आयज सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल क्लास हे मायग्रंट वोट बँकाचेर उलोवपाक तेंच्या कडेन ताकद ना. आयज आमचे जमनी चल्ला ते उलोवपाक तेंच्या कडेन ताकद ना. आयज आमच्या कंपनीन भुरग्यांक जॉब ना ते उलोवपाक ताकद ना. पूण इंटेलेक्च्युअल गजाली आख्खे जगा वयले आमकां सांगपाक तेंच्या कडेन ताकद आसा. सो आमी सद्या हें ठरयलां की आमी आमचो जो मुद्दो आसलो आनी आमची जी धार आसली ती धार घेवनूच आमी फुडें वयतले. हे सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल लोक कोण आमच्या वांगडा रावपाक जाय ते रावतले, कोणाक रावपाक ना ते ना रावचे. पंचायत इलेक्शनाक भंय दिसता की ते चड येतले? ना, भंय दिसना, कित्याक ते येवपाचेच ना. कित्याक आमी गोंयकारांक हे पयलीं आमी अवेर करीत आसा, आतांय करतले की गोंयकारांक कित्याक युनायट जावपाक जाय. आनी हे जे पंच सरपंच हेंच्यांनी जे पॉलिटिकल पार्टी जावं ती काँग्रेस जावं BJP जावं MGP जावं खंयचेय पॉलिटिकल पार्टी, आयज तेंच्यांनी जी वोट बँक क्रिएट केल्या, आयज त्या वोट बँकाक लागून ही परिस्थिती जाल्या. सो हेका जिम्मेदार हे फक्त घाटीच न्हू, हेका आमचे जे गोंयकार जे आयज पॉलिटिशियन जाला, जे घाटयाकून पास जाल्ले आसा पळय, त्या पॉलिटिशियनाक लागून आयज आमचेर हे दीस येयला की कोण तरी संघ येता, कन्नड संघ, आनी आयज तो म्हणटा आमी गोंयच्या इलेक्शन कंटेस्ट करतले. फाल्यां कोण तरी केरळाच्यान येतलो, कोण UPच्यान येतलो, बिहाराच्यान येतलो, महाराष्ट्राच्यान येतलो, आनी प्रत्येक जाण म्हणटले आमी गोंयांत इलेक्शन कंटेस्ट करतले. जाल्यार गोंयकारांनी कितें करपाचें?
तो एक ताणी म्हणजे आतां स्पेसिफिकली तो सिद्धांना मेथी म्हणून तांचे आमी उलयलो ते म्हणटा की तांचे डॅडी हांगा आशिल्लो बापूय हांगा आशिल्लो आनी तांचो जल्म जालो तेन्ना ते गोंयानूच आशिल्ले सो ही इज एलिजिबल टू बी एलिजिबिलिटी आमी पोगोचे डेफिनेशन दिल्ले आसा पूण तो हो कोण आयज सांगता आपलो बापूय आसलो काय ना तो तेणी पयलीं म्हणल्यार प्रूव करचें आसलो काय ना तो फाल्यां तो पोगोक लागून जाय तें म्हणटलो फाल्यां तो 1000 घाटयांक थंय उबो करतलो जुवारी नगर आयल्यान म्हणटलो आमी जुवारी 19 हेच्या पयलीं लिबरेशनाच्या पयलीं काम करी नाजाल्यार आनी खंय पयलीं काम करी मायनीर काम करी हेचेर काम करी तेंच्यांनी तें प्रूव करपाक जाय आयज जर तो 50 वर्सां गोंयांत रावलो म्हणटा जाल्यार तेजी कोंकणी आयकत जाल्यार कळटा की बाबा हो केन्ना येयला आनी कितें करता काय म्हणून आनी स्वताक गोवा कन्नड महासंघ म्हणटा अरे गोंयांत जर तुमी रावता तुमी गोंयकार म्हणून कित्याक रावना गोंयच्या मातयेक रिस्पेक्ट कित्याक करिना अजुनूय तुमकां कन्नडाचो मोग कसलो आसा म्हणून तुमी गोवा कन्नड महासंघ लायला तुमी स्वताक गोंयकार फक्त गोंय एक्सप्लॉयट करपाक तुमी म्हणटात गोंयच्या मातयेचे रेप करपाक तुमी म्हणटात आनी गोंयच्या भुरग्यांचे आनी गोंयच्या लोकांचे अस्तित्व काबार करपाक तुमी स्वताक तुमी गोंयकार म्हणटात तो म्हणटा आपूण गोवन कन्नडिगा ते गोवन कन्नडिगा म्हणून जावपाक शकना गोंयांत फक्त गोंयकारूच जावपाक शकता भितर कन्नडिगा हांव तमीळ हांव महाराष्ट्रीयन हांव गुजराती हेंच जर जालें जाल्यार आमी खंय उरतले आयज पॉप्युलेशन तेंचें आमच्याकून चड जावपाक पावला आतां पॉप्युलेशनाचें उलयता आसतना 3 लाख मायग्रंट पॉप्युलेशन आसा अशें स्टॅटिस्टिक्स म्हणटा 3 लाख तेंचे 10 कन्नड बाकीचे सोड ते सेपरेट कन्नडूच 3 लाख आसा जे म्हादय गेल्ली तेन्ना हो जो आयज उलयता म्हादयचेर आयज म्हादयचेर उलयता 3 लाख कन्नडिका खंय न्हिदलेले जुवारी नगरान लिपोवन आसले काय म्हापसा फुकट नगरीन लिपोवन आसले काय आनी खंय इंद्रनगरान लिपोवन आसले खंय लिपोवन आसले आनी हो खंय लिपोवन आसलो आयज तो उलयता आपूण अपोज करता हे गजाली तेणे आतां कर्नाटका वचून कितें ते पळोवचें अपोज करता काय कितें ना ते कर्नाटकाचे लोक तेका पळयतले पूण आमी सांगता जेन्ना म्हादयक गरज आसली ह्या 3 लाख लोकांचे जे आयज गोंयच्या जमनीचेर जिते आसात गोंयचे उदक पिवन आयज जिते आसा आपली पोटां भरला करोडांनी रुपया केल्या गोंयकार भिकेक पावला पूण हे बंगल्यांनी रावतात गोंयकाराक पेट्रोल घालपाक पयशे ना पूण हे व्हडले व्हडले JCB आनी ऑडी घेवन भोंवतात पळय आयज तेंच्यांनी गोंयच्या मातयेचो रेप केल्लो आसा गोंयची माती एक्सप्लॉयट केल्ली आसा गोंयचे उदक पिवन हे सामके कोडमूर जाल्ले आसा सो कन्नडिगांक हक्क ना म्हणटा तूं पंचायत इलेक्शन हक्क नाच तेंकां गोंयान गोंय आमी सांबाळटले गोंयचो गोंय हे तेंच्या बापायचो फाद न्हय परत एकदां तेंकां सांगता गोंयान कितें राजकारण जावपाक जाय तुमी वोटर्स तुमकां पयलीं म्हटलें इल्लिगली केला जे काल तेणी मान्य केलें आनी आतां तो सांगता ते आधार कार्डाचे जे जेन्ना जावना अजून पर्यंत अशी वोटींग कार्डां आमी तुमकां दाखोवपाक शकता व्हडल्याची लिस्टाची लिस्ट ताजे हितून हावस नंबर पासून मेन्शन केल्लो ना ते हांगाय वोटींग करता थंय वोटींग करता आयज पासून जर गदक नाल्यार कर्नाटकान जेन्ना इलेक्शन कार्ड जाता तेन्ना हांगाल्यान कदंबा सरकार दवरता आनी ते कदंबा घेवन तांकां इलेक्शनाक पायता आनी परते हाडटा पूण आमकां जाय जाल्यार स्टेशनाचेर जर पोलिंग स्टेशनाचेर वचपाक जाल्यार आमकां गाडी नासता सरकाराची पूण ह्या घाटयांक व्हरपाक कदंबा मात सरकार घाटयांचो सरकार दवरता दुसरें म्हणटा की तो म्हणटा की आमी खुबशे MLA निवडून हाडल्या म्हणून हाडला इट्स अ फॅक्ट आयज दिगंबर कामत मोती डोंगराचेर येता म्हापसा बाबुशाचो चेडो बाबूश येतालो बाबूशाचो चेडो येता आयज पोंडा रवी नायक येता आयज सांकवाळ मरमुगांव हे सगळे घाटयांच्या वोटांचेर येतात आयज कितलेशे निलेश काब्राल घाटयांच्या वोटाचेर येता आमचो विश्वजीत राणे जो आसा वाळपय तो विश्वजीत राणे पासून घाटयांच्या वोटाचेर येता आयज 8,500 वोटींग कार्डां वाळपय जाल्ली आसा फोंड्या 12,000 जाल्ली आसा मडगांव आयज 13-14,000 जाल्ली आसा कुट्टाळी आयज 17,000 जाल्ली आसा सांकवाळी 18-20,000 जाल्ली आसा आयज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोर दॅन 50% आयज अशे 10 ते 15 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मोर दॅन 50% वोटींग कार्ड मायग्रंटांची आसा आयज हेच फाल्यां आपलो आमदार तो राज पिल्लेन केले कापासतात तो सांगता आपलो भाव हांगा वोटींग सरपंच आसलो हो सरपंच आसलो पिल्ले गेल्या फावटी रावलो फुडल्या फावटी हे 10 तरी कॅन्डिडेट घालतले हेंचे जर असोच जर हेंकां आमी एंटरटेन करीत रावले इंडियन्स ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर म्हटले आमी जेन्ना कर्नाटकान वयता तेन्ना आमी ब्रदर सिस्टर नासता आमी महाराष्ट्रान गेले आमी जर ते वेंगुर्ला गेले जाल्यार आमकां कोण थंय पाटलो घेवन नुस्तें विकपाक दिना नाजाल्यार बेळगांव गेले जाल्यार भाजी घेवन बसपाक दिवचे ना आमचे मानकुराद आमे विकपाक दिवचे ना आमची तांबडी भाजी विकपाक दिवचे ना पूण गोंयान येयलो की तांकां इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर दिसता पूण आमी थंय पावले की आमी गोंयकार जाता तांकां लागून हें आमी खोपोवन घेतला आमच्या जाणट्यांनी खोपोवन घेतले पूण ह्या फुडें आमी घेवपाचें ना दुसरें म्हणजे तो म्हणटा की ऑलरेडी पंचायत इलेक्शनांनी आमगेले लोक जिखिल्ले आसा एक सांकवाळचो सरपंच ताजो स्वताचो भाव तो जिखिल्लो आमी पयल्या म्हाका दिसता आतां सद्याचो सांकवाळचो सरपंच इफ आय एम नॉट रॉंग तोय बी नॉन गोवन बॅकग्रावंड म्हणजे जनरेशन्सच्या पयलीं आशिल्लो सो ऑलरेडी ते जिखता जिखता हेचे रिजन तेच की जे पॉलिटिशियन आहेत तेंचेर आपले पॉलिटिशियन जे तेंच्या जिवाचेर तेंच्या खुस्ताचेर आयज जिखोन येता फॉर एक्झाम्पल आयज बीजेपी जर वोट बँक जर पळयत वोट शेअर पळयत जाल्यार इट इज मॅक्झिमम मायग्रंट्स बिकॉज ऑफ भूमिपुत्र बील आनी तुजें हावस रेग्युलरायझेशन
हे जे घाटयांक लिगल करपाचें जे बीजेपीन षडयंत्र केलां पळय ताका लागून ती जी वोट बँक काँग्रेसीन केल्ली नाजाल्यार दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन एमजीपीन केल्ली तीच वोट बँक आयज बीजेपी आपल्या सायडीन हाडटा. सो हें जें राजकारण चल्लां वोट बँकाचें त्या वोट बँकाक लागून हे पॉलिटिकल पार्टींच्या सपोर्टाक लागून हे थंयसर इलेक्शनां जिखतात. आनी ह्याय फावटी ह्या बीजेपीक तर सारकें खबर आसा की ते गोंयकारांच्या मताचेर तेंची पॅनलां जिखपाची ना. सो ह्या घाटयांक उबे करतले, तांकां जिखोवपाक सोदतले आनी आपल्या पॅनलान हाडपाक सोदतले. आनी हेंच षडयंत्र गोंयकारांक कळपाक जाय की आयज गोंयची आयडेंटिटी हे बीजेपी वाले काँग्रेसवाले जे आसात हे नश्ट करपाक येयला. आयज खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंट वोट बँकाचेर उलयना, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी वोटींग कार्डां कॅन्सल करपाचेर उलयना. आयज फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी एकूच आसा जी गोंयकारांक लागून झगडटा. ह्या इल्लिगल वोटींग कार्डांचेर ह्या घाटयांच्या वोटींग कार्डाचेर डायरेक्टली ओपनली उलयता. कित्याक आमी आनी तो सांगता तुवें जेन्ना ताका क्वेश्चन केलो की थोडे आमदार जिखता तेणी म्हटलें की रेव्होल्युशनरी गोन्साक पॉयंट मारलो की आमी वोट मागपाक आमी खंयच्या घाटया कडेन वोट मागपाक वचोंक ना. आमच्या भुरग्यांक खंयच्याच घाटयाच्या दारार व्हरून पोगो बील व्हरून दिवंक ना. केन्ना चुकोन पावलो आसतलो तें आमकां खबर ना, पूण आमी मुद्दाम वचोन आमी खंयच्या गल्लीन नाल्यार खंयच्या तुमच्या बेवारशी तुमचे जे आयज तुमचे जे हे केल्ले आहा तुमी घरा बांदून दवरलेले आसा पळय त्या बेवारशी वस्तींनी आमी त्या बस्तींनी रेव्होल्युशनरी गोन्स वचोंक ना, ह्याय फुडें वयचे ना. पूण ते बस्ती आनी ते इल्लिगल वोटींग कार्डां ही कशी डेमोलिश जातले आनी कशे कॅन्सल जातले हेचेर आमी कोर्टान मात 100% वयतले. कोर्टान वतले. येस. पंचायत इलेक्शना पयलीं आतां सद्या वचपाक मेळना. पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत कित्याक आतां ऑलमोस्ट एकूच म्हयनो उरला, कोड लागतलो. सो जे जालें कित्याक हो इट्स अ लॉंग प्रोसेस आनी ह्या प्रोसेसान आमी आतां स्पेशल आमचे मतदार लास्ट टायम टीम घातलेली. ह्या फावटी फूल फॉर्म आमची टीम आसतली. ऑल ओव्हर गोवा आमी परते कॅम्पेन करतले. ऑल ओव्हर गोवा आतां लोकांक कळोन चुकतलें की हे घाटी गोंयान येयला कित्याक. हे पत्रे आनी प्लास्टीक व्हरपाक येयल्ले आयज हे आमकां प्लास्टीक आनी पत्रे व्हरपाक लायतले हें गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी जे पॉलिटिशनांक फाटल्यान तुमी आयज नाचतात हे जे बाकीचे 90,000 सोडून जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींच्यान पॉलिटिशनां फाटल्यान गेला तांकां कळपाक जाय की हे पॉलिटिशनांनी आयज हे दीस हाडला. आयज तुमची बायलां भुरगीं सेफ ना, तुमची घरां सेफ ना, तुमकां जागे ना, तुमकां धंदो ना, तुमकां जॉब ना बिकॉज ऑफ दीस पॉलिटिशन. आनी हे जे घाटी गोंयचेर रेप करपाक येयला तांकां लागून. आरजी कितल्या पंचायतींनी इलेक्शन लढटले? अजून आमी ते डिस्क्लोज करूंक ना आनी आमी मॅक्झिमम पंचायत आमचे ट्राय करता ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां वोटींग बरी पडल्या, ज्या जाग्याचेर आतां न्यू लोक जॉयन जायत आसा तेचेर आमी करतले. आनी आमचें इंटरनल काम चालू आसा हेचेर. आनी जशें रिजर्वेशन जालें की आमी आमची लिस्ट जी आसा आरजीचे जे पॅनल आसा ते आमी आउट करतले, डिस्क्लोज करतले. गांवांत वाड्याचेर कोण आमचो बसता, कितें बसता ही सगळी लिस्ट तुमच्या कडेन आमी दितले. सो प्रत्येक पंचायतीन मनीस घालतले आमचो उद्दिश्ट आसा प्रत्येक पंचायतीन आमचो मनीस वचपाक जाय. थोड्या जाग्याचेर पंचायती हातीन घेवपाच्या जाग्यार आमचे कापास्ताद आसा नाल्यार ज्या जाग्याचेर आमकां चान्सीस आसा थंयसर आमी पंचायत पासून हातीन घेवपाचें आमी ट्राय करतले. ओके. पयर आमी गिरिराज पै वेर्णेकराचो इंटरव्यू केलो, तातूंत ताणें तुमचें नांव न घेता म्हटलें की कांय लोक हायपर रिजनलिजम करता, म्हणजे सामकें हायपर रिजनलिजमाचें हें करता. सो ताका लागून प्रॉब्लेम जावपाक शकता, डेव्हलपमेंट जायना. वॉट इज युअर रिएक्शन? गिरिराज पैचेर म्हाका उलोवचें दिसना. मोस्ट युजलेस मनीस, मोस्ट सेन्सलेस मनीस म्हणटा तो गिरिराज पै आसा. सो तेचेर म्हाका चड उलोवपाचें ना. बट बीजेपी स्पोक्समॅन बीजेपी स्पोक्स पर्सन कोणायक दवरता. तो शेखर साळकराक दवरला. तो टॉबॅकोचे गजाली सांगता, अक्षय कुमाराक सांगता तो, आनी अजय देवगनाक सांगता एड बंद कर म्हणून. कदंबाचेर एड चलता, दीस रात कदंबा चलता ती ताका दिसना. सो असल्या लोकांचेर उलोवन काय फायदो ना. नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. स्विंडन सपोर्टाक लागून आरजी आयले म्हणटा प्रत्येक जाण. आरजी गोंयकार गोंयान खंयच्याय जगाच्या फाटीर खंयसरूय आसूं ह्या ग्लोबाचेर तेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान सगळ्यांच्या आशिर्वादान आरजी येयला. ते स्विंडनाक आसूं, ते युएसएक आसूं, ते ऑस्ट्रेलियाक आसूं, ते बायरेनाक आसूं, कुवेट आसूं, खंयसरूय आसूं, सगळे गोंयान गोंयकार आसा. गोंयच्या भायर गोंयकार आसा, ते महाराष्ट्रान आसा, बॉम्बे, खंयसरूय सगळ्या गोंयकारांच्या आशिर्वादान आरजी येयला. सगळ्या गोंयकारांचे आशिर्वाद. दुसरे म्हणटा की मनोज परब जिखू शकूना. मनोज परब जिखोवंक शकूंक ना हे लोकांनी म्हाका कॉल दिलो. सो तो आमी एक्सेप्ट केल्लो आसा. त्या रितीन आमी फुडें काम करतले. सो लोकांनी म्हाका कित्याक जिखोवंक ना, कित्याक म्हाका तितली मतां मारली हे लोकांक खबर आसतलें. सो तेचे आमी लोकांक सद्या मेळप चालू आसा. आमचे वॉर्ड वायज बारीक बारीक आमचे हावज मिटींग चालू आसा. सो तेतून आमी जाणून घेता लोकां कडल्यान की लोकांक जाय कितें, लोकांक कितें दिसता, कितें आमी चुकला, खंय आमी चुकला. सो हें सगळें कॅल्क्युलेशन, हें सगळें इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा तें आमचें चालू आसा. पूण ह्या फुडें
आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले थोड्या मार्जिनान आमी फाटी पडले ज्या जाग्यांचेर ती तर सिटां आमी 100% जिखतले, पूण ज्या जाग्याचेर आमी सामकेच कमी आसा त्या जाग्याचेर सुद्दां आमी कशें पुशअप दितले, कशें वयर सरतले हेचेर फूल स्ट्रॅटजी एक प्लॅन जायत आसा. इट्स अ प्रोसेस कंटिन्युअस. एक वर्साचो आमी प्लॅन केल्लो आसा. सो ह्या वर्साचो 2022चो प्लॅन सद्या तरी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन मेरेन आसा. आफ्टर पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत प्रॉपर स्ट्रॅटजी आमची प्लॅन जातली जी लोकसभा इलेक्शनाक जातली. लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत मागीर परते झेडपी आसतले, म्युनिसिपालिटी आसतले आनी व्हडले इलेक्शन. सो एवरी इलेक्शन स्टेप बाय स्टेप आमी प्लॅन करतले आनी 2027 जे आसा हे आरजीच्या हातीन सरकार आसतलो, गोंयकारांच्या हातीन सरकार आसतलो, इतलें मात आमी सांगपाक सोदता. मनोज परब दोन कडेन उबो रावलो, मिस्टेक जाली? मिस्टेक जाली खंय दिसूंक ना. इट्स एन एक्सपेरिमेंट आनी ते आमी लोकांचो भुरग्यांचो डिमांड आसलो, सो तेका हांव मिस्टेक म्हणपाक शकना. आनी ह्याय फुडें आमी पळयतले की हांव परतो दोन कडेन रावतलो, कितें रावतलो, भुरग्यांचो कसो रिस्पॉन्स आसा. आनी पूण ह्या फावटी एक तुमकां सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे भुरगे आमचे गोंयकार वावरता तांकां पॉलिश करून तांकां तेंची लिडरशीप स्कील जी आसा ती ग्रो करपाक लागून 100% काम करतली. त्या भुरग्यांक ट्रेनिंग्स दिवप, एम्पावर करप, नॉलेज वायज एम्पावर करप, त्या भुरग्यांक उलोवपाचें कशें तें सांगप, लोकां वांगडा कशें तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ते कशें हँडल करप, कशें सोल्युशन काडप. सो गोंयकार एज अ लिडर म्हणून ग्रो करप, ताका नर्चर करप, ताका पॉलिश करप, ताका हँडहोल्ड करप, हें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. सो फुडल्या फावटी तेच सेम लिडर्स तुमकां पळोवपाक मेळटले काय ना आमकां खबर ना, पूण जे मेळटले ते पॉलिश्ड, वेल एक्विप्ड विथ नॉलेज आनी सामके कोणायकू फेस करपी ह्या तयारीचे आसतले हें मात सांगपाक सोदता. बीजेपी म्हणटा 27 मे 27 म्हणून, तुमी कितें म्हणटा? बीजेपी जाय ते म्हणटाले 22 मे 22 म्हणटाली. 22 काय तेंचे येवंक ना. आनी जे आयज येयला ते कशें येयला, कितें येयला, काटार कशें पास जाला हें सगळ्यांक खबर आसा. जर सीएम जर काटार पास जालो जाल्यार बाकीचे कितलेशेच जाण काटार पास तुम्ही पास केले म्हणटा, द फिगर शोज की तुम्ही खूप जाणांक काट्यार पास करून तशें तांकां फिगर दिसता. पूण जेन्ना पॉलिटिकल एक बदल घडटा, जेन्ना एक दुसरी न्यू पॉलिटिकल पार्टी येता तेन्ना ते प्रोसेसान खंय ना खंय तरी जी वोट बँक ते दुसरे आपली म्हणटाले, फॉर एक्झाम्पल काँग्रेस म्हणटा आपली वोट बँक, आयज काँग्रेसीक पडली 23% मतां, म्हणजे ऑलमोस्ट 67% जे लोक आसा, 77% जे लोक आसा ते काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट आसा. तो स्वताची वोट बँक ते म्हणपाक शकना पयलीं म्हटल्यार ते. आनी बीजेपी जर म्हणटा आमी तांकां जिखयला म्हणून जर तांकां दिसता जाल्यार तांकां दिसता ताका आमी कांय करपाक शकना. कित्याक आमची जी फायट आतां तरी सद्याक आसा ती रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट आसा. कित्याक रुलींग पार्टी आयज तेंच्यान पॉलिसी करपाची फूल कापासिटी आसा, तेंच्या कडेन तो रायट आसा, पूण ते करिना. काँग्रेस हें एक स्वप्न आसलें, हें स्वप्न खंय ना खंय तरी काबार जायत वयता आनी ते फुडल्या फावटी सारकेंच काबार जातले ही मात आमकां गॅरंटी आसा. फुडल्या फावटी काबार जातले. फुडल्या फावटी मेन ऑपोजिशन बीजेपी वर्सीस आरजी. बीजेपी वर्सीस आरजी. बीजेपी वर्सीस आरजी. लोकसभेनूय आतां सध्या येस, लोकसभेन सुद्दां बीजेपी वर्सीस आरजीच जातले. कित्याक काँग्रेसीच्या जाणट्यांनी वचून थंय कितें उजवाड घातलो हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. तुमी उबे करता भुरगे करतलेच लोकसभेक, हय. नॉर्थ आनी सावथ. आमचे 50 ऑलमोस्ट 50 हजार वोट बँक आमची ऑलरेडी आसा ₹1 दिवच्या आदी. आनीक जर 2 वर्सां काम केलें, आमचे परफॉर्मन्स पळोवन, आमची इंटेग्रिटी, आमची ऑनेस्टी पळोवन आमी 100% ही वोट बँक वाडटली आनी 100% लोक आमच्या सायडीन येतले. ह्या काँग्रेसीच्या जाणट्यांक नाल्यार हे काँग्रेस करप काँग्रेसीक जेंच्यांनी मायकल लोबो असले जे कन्नडिगा लोकांक सपोर्ट करता, जे कन्नडिगा लोकांक आख्खी आराडी विकलेली आसा, आख्खी कलंगूट कांदोळे बेल्ट विकलेलो आसा, त्या मायकल लोबोक घेवन जेन्ना ही काँग्रेस आसा, जो मोती डोंगर विकला त्या दिगंबर कामतीक घेवन जी काँग्रेस आसा पळय, त्या काँग्रेसीचेर लोक आनी विश्वास दवरचे ना, म्हाका दिसना. सो आरजीचो कॅन्डिडेट आतां अनावन्स करतले काय करतले, टायम येतलो तेन्ना करतले. पयलीं पंचायत इलेक्शन हँडल करया, एकदां ते जाल्या उपरांत आमी लोकसभेची रोखडीच तयारीक लागतले. तूं लोकसभेन बी वचपाक ना, ते अजून काय फायनल जावंक ना. हांव रावतलो आनी कोण रावतलो, लेट्स सी. अजून डिसायड ना, अजून डिसायड. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन लोकसभा कॉन्टेस्ट येस करता स्वताचेर. सपोर्ट बी कोणाचो? सपोर्ट आतां कोणाक जर सपोर्ट करपाक जाय, कितें करपाक जाय ते तेंचेर आसा. फाल्यां जर काँग्रेसीक दिसता की आरजी पावपाक जाय, आमी सीट घालचे न्हू, जाल्यार तेंच्यांनी घालचे न्हू. तांकां जर दिसता बीजेपीक शेणोवपाक जाय, कित्याक तेंचे कांय कापासतात ना, सो तांकां दिसता आरजी घ्या फुडें करपाक जाय, तांकां लेट देम सपोर्ट. ओके, एक क्वेश्चन हांव स्वता खूब दीस जालो विचारपाक रावतालो तुका. तो म्हणजे प्रशांत किशोरान तुका म्हणिल्लें की 500 मतां तुका पडची ना. तुवें मागीर सांगिल्लें आपूण दाखयता आनी तूं कॉल करतलो आनी सांगतलो म्हणून. केलो कॉल? तेका कॉल आमी करपाचे आसा. फक्त आमी रावला पंचायत इलेक्शनाक, कित्याक एकदां लोकसभा येतले तेन्ना परतो तो पिक्चरान येतलो. सो तेन्ना तेका कॉलूय करतले, तेज्या कडेन अपॉयंटमेंटूय घेतले, कित्याक आतां तोय आपली पॉलिटिकल पार्टी करपाचो आहा. सो तेकाय आमी सांगतले की न्यू पॉलिटिकल पार्टी केली जाल्यार कशें काम करपाचें आनी कशें सीट जिखपाचें. तुमी स्ट्रॅटेजी आमी दितले तेका ह्या फावट 100%. सो मनोज परब स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून प्रशांत किशोराक गायड करपाक? येस, गायड करपाक वयतले.
खंय भारतान खंय खंयसर तेका जाय आमची टीम, आमची सोशल मिडिया टीम, आमी कशें काम करता, पयशा शिवाय कशें इलेक्शन जिखपाचें, हांगा येवन ताज विमानतान रावच्या आदी इलेक्शन कशें जिखपाचें पळय हें आमी ताका शिकयतले. देव बरें करूं. Yes, हे म्हत्वाचो अनाउन्समेंट, नॅशनल अनाउन्समेंट Yes. म्हणचो पडटलो. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो Thank you, म्हणून. thank you. हे आशिल्ले मनोज परब ते म्हणटा की कन्नडिगांक हक्क ना हांगा कॉन्टेस्ट करपाचो आनी गोंयकारांनी दोळे उगडचे आनी पळोवचे की गोंयकारांकूच परत पंचायतीन धाडचे, कारण आमची जी डेमोग्राफीक चेंजीस सुरू जाल्ले आसा त्यो आमच्या फावरार ना. दुसरी गजाल, लोकसभा इलेक्शनान रेव्होल्युशनरी गोवन रावतले, कोण रावतले ते मागीर आमी अगेन मनोजा कडल्यान प्रॉमीस घेवया की फर्स्ट तो आमकांच रिवील करतलो इंटरव्यून एज युजल. Yes. ओके, सो आमी मनोजाच्या थ्रू तुमकां रिवील करतले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल, हासतूच पूण एक टॉन्ट की प्रशांत किशोराक स्ट्रॅटेजी आमी शिकयतले म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन. देव बरें करूं वेळ दिलो Thank म्हणून. you. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर goabalin.com. कीप वॉचिंग. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I'm associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us. Share us Send subscribers. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.